परवरी सुकूरच्या खर्रेम क्रिकेटर्स पंगडान 10वी हेवी बॉल म्युनिसिपालिटी आणि पंचायत पावंड्यार क्रिकेट सर्त घडून हाडली। शुक्रारा ताचे उक्तावण जाले। पंचायत पावंड्यार सुमार 18 आणि नगरपालिका पातळीर सुमार 6 पंगडांनी सर्तीत वांटो घेतिल्लो। हे सर्तीत जैतिवंत जावपी पंगडाक 70,000 आणि ट्रॉफी मेळटली, जाल्यार उपजैतिवंतांक 35,000 आणि ट्रॉफी दितले। निमानी मॅच 8 ओव्हरीची आसतली। सेमीफायनल मॅच 8 ओव्हरींची आसतली। गट मॅचींनी 5 ओव्हरी आसतल्यो। शुक्रारा हे सर्तीक सुरवात जाली। पळयात। कररेम क्रिकेटर्स यांनी ऑर्गनायज केल्लो आयचो प्रोग्राम जो 10th ऑल गोवा म्युनिसिपॅलिटी अँड पंचायत लेवल क्रिकेट टुर्नामेंट। तशेंच आमचे 24 टीम्स जे ह्या गेमीक पार्टिसिपेट जावपाचे आसा आनी हो एक बरो टुर्नामेंट जावन आसा आमच्या गांवाच्या भुरग्यांक तशेंच फुडें सरपा खातीर। हो ग्राउंड थोड्या दिसांनी डेव्हलपूय जावन येतलो। रोहन सराचो हेजो बरो सपोर्टूय आसा। आमचे जे टीम्स आसा ते विनर्सांक 70,000 असो तेंच्यांनी प्रायज दवरलेलो आसा आणि सेमी लुजर्सांक एक 35,000। So this will become a very good tournament. Looking forward for a betterment of sportsmanship. आयज हांगा वेता देवाक आनी मारुतीक वंदन करून आयच्या ह्या 10वी टुर्नामेंटाक आयज हांगा सुरवात केल्ली आहा। इनॉग्रेशन जाल्लें आहा। त्या इनॉग्रेशनाक आयज उपस्थित आसलेले आमचे पंच मेंबर, एक्स सरपंच, तसे सगळे IP संजीत, तसे सगळे क्रिकेट प्लेयर हांगातले आमचे खर्ऱ्यातले सगळ्यांनी तेंच्यांनी आयोजन केल्लो आहा, घडोवन हाडलो आहा। सराचो सपोर्ट आहा तेका, आमच्या मिनिस्टराचो, रोहन सराचो, तशेंच सगळे पंच मेंबरांनी सगळ्यांनी सपोर्ट केल्लो आहा आनी हो तेंकां टुर्नामेंट तेंचो बरो जावचो म्हणून हांव तेंकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। आनी तशेंच आयच्या ह्या हो 3 दीस चलतलो, आयज, फाल्यां आनी परवा, आनी फायनल आयतार आसतली। तेका आमचो मिनिस्टर आसतलो उपस्थित आणि हांव तेंकां सगळ्यांक टिमींक ऑल द बेस्ट म्हणटा। GOA365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी।